बिरेस्तारा मंत्रालयान जाल्ल्या मंत्र्यांचे बसकेक कांयच वालोर ना. खूब दिसांनी हे मंत्री च्या पिवपा खातीर बशिल्ले अशी फकाणां गिरीश चोडणकारान मारल्यान. गिरीश चोडणकारान पणजेन पत्रकार परिशद घेतिल्ली तेन्ना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांचेर जाप दितना गिरीश चोडणकार उलयलो. मंत्र्यांनी एकठांय येवन बसका घेतली तरी खंयच्या मंत्र्याक अर्थ खात्याचे अधिकार आसात असो प्रश्नय गिरीश चोडणकारान केलो. Can you call this as cabinet minister meeting? What meaning that meeting has? They must be just sitting over a cup of tea. No, he's clarified it's not cabinet. He's saying it's a review meeting. What review meeting they can have without a financial powers? Where the financial sanctions has to be given by the chief minister. The JAD is with the chief minister. There is a personnel. The home ministry is with the chief minister. So for anything, these three ministries are important. The finance, JAD and the home. When this three ministers, the minister na financial sanctions कोणाकूच power ना, तो review करून कोणाक फटयतात. They are making mockery actually. हे सगळे जे बावले जाल्याक ते मिनिस्टर जे आसात ते बावले जाला कारण तांकां सद्याक सिट्युएशन तांकां करप्शन करपाक सारकें फर्टायल ग्रावंड जाल्लो आसा गोंयांत. कारण तांकां कोण ना न्ही विचारपी कोण ना. सो सारके तो मुख्यमंत्री थंय न्हिदला आनी हे आपल्याक जाय जाय ते थोडे करपा आसता. जे हुशार आसात ते फास्ट करप्शन करतात. थोडे बोवाळ मारून करतात, थोडे थंड बसून करतात. इतलोच फरक.